दिवसाच्या मायानी बरो कर्जा आमची तुझे दैव बारो तुका हसून तुका म्हणून गायता एका ताळ्या वंदन तुका सोनिया वंदन तुका दनिया सस्तेच्या रसनारा एक पैसा दोरा वंदन तुका सोनिया वंदन तुका दनिया सस्तेच्या रसनारा एक पैसा दोरा. आयच्या दिसा प्रत्येक रितीन ह्या इराच्या पासून मागे अर्गामीस येतात आयवन आनी ग्रेटा अर्गामीस डेलेट आनी दिलराज बर्बोसा अर्गामीस रिशॉन दिकोना पुलगत्रींतल्या सरत्म्या पासून मिस येता लोलिटा चेन डिसोजा सिनॉल डिसोजा ताच्या 18व्या जल्मा दिसाक मिस येतात स्टॅनी आनी अनविट्टा डिसोजा लेस्टर आनी मिनिटा सिमन्स हांच्या 13th वेडिंग एनिवर्सरीज हाच्या दिसा मिस जातात गिल्बर्ट आनी हेलेन गोन्झाल्वीस त्या सवा पासून मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसूं तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आयच्या ह्या नव्या दिसाक देवाक आमी अर्गां दिवया तशेंच देवान आमचे वयर वतुल्ल्या सर्व कुर्पे देण्या ह्या दिसा ह्या वेळार आमी अर्गां दिवया. आयची दोनूय वाचपां पेल्याच्या गरजांत पावोवंक आमकां उलो दितात. सान पावलो एफेसकारांक त्या लोकांक जागृतकाय दिता आनी तांच्या बऱ्यापणा पासून मागता. जेजू आपल्या शिसां पासून बापा लागीं मागता ते सोमेज एक सांव पेल्या पासून हेरांच्या गरजां पासून आमकां मागूंक तांचें बरेंपण सोदूंक तांच्या बऱ्यापणा पासून मागूंक जी दोनूय वाचपां आमकां उलो दितात. पूण जायते फावटी आमकां लाभलेले अवकाश हेरांक बरें करचे अवकाश जायते फावटी आमी होगडावन घेतल्यात तर आमी केल्ल्या सर सुखी खातीर देवा लागचें बक्षांनी मागया मावून रावून आमच्या पातकांची आमी दूख धरया. सांगात म्हणया हांव पाथी सपदिदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून बेगीन जावन समका मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया
प्रार्थूय. का कुलदारा देवा सर्वांच्या बापा, पवित्रत्म्यान एकठांय केल्या तुझ्या पवित्र सभेक सगळ्या काळजान तुझे भक्ती करूंक कृपा दी आणि आमच्या मध्ये वेगळा चार हाडटात त्यो सगळ्यो स्वार्थी वंदवण्यो सोडून एका काळजांची येवंक आनी वावरूंक आमकां बोळ दी. आमी मागता आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो कुरुदेव तुझे सभे पवित्रत्म्याच्या एक पावनान चेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धमदूतांची कृती ह्या पुस्तकांतलें वाचप. उपरांत पावलून एफेसाचे पवित्र सभेच्या मालगड्यांक म्हळें, तुमी आनी तुमच्या हिंडाची तुमी सत्राय घेया. देवान आपल्या रक्तान मोलाक घेतलेली पवित्र सभा चलोवंक पवित्र आत्म्यान नेमल्ले गवळ्ळी तुमी. हांव गेल्या नंतर तुमचे मोदें निर्दय आनी निश्ठूर सुनी वागटां येतली आनी हिंडांक ग्रास दितली म्हूण हांव जाणा. तुमचेच मदले सयत थोडे उरतले आनी शिसांक आपणा फाटल्यान वण वचचे खातीर तांकां फटकिऱ्यो संगती शिकयतले. देखून तुमी सत्रायन रावा आनी 3 वर्सां पर्यंत कळनासतना दीस रात तुमचे भितरल्या हर एकल्याक दुखां गळोवन हांवें बुधबाळ सांगल्या म्हूण उगडास दवरा. आतां तुमकां हांव सोम्या आदीन आनी ताच्या कृपेवंत संदेशा आदीन करतां. तुमकां वाडोवंक आनी पवित्र जाल्ल्या सोमेस्तांक लाभतात ह्या दायजाचे वांटेली करूंक तो संदेश शक्तिवंत म्हणयेत. कोणाय मनशाच्या रुपया वा भांगराक नेसना वा पांगरणाक हांव आशिल्लो ना. म्हज्या आनी म्हज्या सांगात्यांच्या गरजा परते ह्याच म्हज्या हातांच्या वावरान हांवें जोडला म्हूण तुमी जाणात. तुमी कश्ट वामट काडून वावरून अस्कत्यांक कुमोक करीचे आनी घेवचे प्रास दिवच्यांत चड दादोसकाय आसा. ही सोम्याची उतरां तुमी उगडास दवरीचे म्हूण सर्व संतनी हांवेंच तुमकां दाखोवंक दिलां. इतलें सांगून जाताच पावलान तांच्या सक्ता सांगाता दिंबी घाली आनी मागणें केलें. ते समेस्त गळगळ्यां रडले आनी वेंग मारून ताका तांणी उमो दिलो. ह्या फुडा ताचें तोंड ते केदींच पळोवचें नात म्हणून ताणें म्हणल्या उतराद्वारी तांकां भोव चड खंत जाली. उपरांत तारवा पर्यंत ते ताका पावूंक गेले. देवाचें उतर हें. देवाचे उडुपकार. पृथ्वेच्या राष्ट्रानो देवाच्या मानाक गीत गाया. पृथ्वेच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गाया. कळीत कर देवा तुजें बळ कळीत कर. आमचे पासत आदी मागा केल्ली अद्भुतां परत्यान करून दाखय. तुका भेटोवंक म्हूण जेरुसलेमांतल्या तुज्या देव मंदिराक परगांवी राय दंड घेवन येवं. पृथ्वेच्या राष्ट्रानो देवाच्या मानाक गीत गाया. पृथ्वेच्या राष्ट्रानो देवाच्या मानाक गीत गाया. सर्वेस्पराची कीर्त गाजया. पुर्विल्ल्या काळात हांवन मळबार सावारी करतल्याची स्तुती करा. ताका कान दिया ताचो ताळो गडगड्या सारको गाजता. पृथ्वेच्या राष्ट्रानो देवाच्या मानाक गीत गाया. इस्रायलाचेर पळजळटा ताची महिमा. कुपांचेर ताणें स्थापल्या ताची पदवी. पवित्र मंदिरांत आसलेलो तो इस्रायलाचो देव कितलो भयंकर. तोच आपले परजेक बळ आनी सकत दिता. त्याच देवाक जाव महिमा. पृथ्वेच्या राष्ट्रानो देवाच्या मानाक गीत गाया. Alleluia.
तुझे उतर सम्या सता वरवीं आमकां तूं पवित्र कर. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवी आसूं. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी आपली देश सरकाक लावन जेजून म्हळें, पवित्र बापा, तुवें म्हाका दिल्याय तांकां तुज्या नांवाच्या सक्तीन तूं सांबाळ. अशें तेय आमचे बरेच एक सांगच्याक म्हाका तुवें दिलाय तांचे सोबे आसतना तुज्या नांवाच्या सक्तीन हांवें तांकां सुरक्षीत राखलें. अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसलें सिद्ध जावच्याक जाचे निसांतान जावंक जाय आसलें तो एकलो शिवाय हेर कोणूच नास जावंक नात. आतां हांव तुजेशी फाटीं येतां. म्हजो संतोश तांकां संपूर्ण एक मेळच्याक संवसारांत आसतनाच हांव ह्या परी उलयतां. हांवें तांकां तुजो संदेश दिला आनी जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय. देखून संवसार तांचो द्वेश करता. संवसारांतले तांकां काड म्हूण हांव मागिना, पूण तांकां वायटात हांव राख म्हूण हांव मागतां. जसो हांव संवसाराचो न्हय तशेंच तेय संवसाराचे न्हय. सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. तुजें उतर सत. जशें तुवें म्हाका संवसारांत धाडलोय तशें हांवेंय तांकां संवसारांत धाडल्यां. ते सता वरवीं तुज्या सेवेक भेटयलेले सांगच्याक तांचे पासत हांव म्हाकाच भेटोवन दितां. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त तें मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, एकामेकाच्या गरजांक पावूंक, एकामेका पासत मागूंक हाची वासपां आमकां उलो दितात. नीज संतोश घेवच्यांत न्ही, बागार दिवच्यांत आटापून आसा. हांव म्हाका म्हणलो स्वार्थ सांडून पेल्याच्या गरजांत पावूंक हाची वासपां आमकां प्रेरण दितात. हाच्या दोनी वासपांनी आमी पळयता. पयल्या वासपांत सांत पावलो एफेसाच्या लोकांक तांकां आदेवस मागच्या वेळार तांकां जागृतकाय सांगता. तांचें बरें पोवन आसून तांचे पासत मागता. तशेंच आयच्या बांजेलांत जेजू शिसां पासत बापा लागीं मागता. तांकांय सत्राय सांगता, तांकांय जागृतकाय दिता. आमी पळयता कुटुंबाचो सांदो पयशिल्ल्या गांवाक पैन करता आसतना, पयशिल्ल्या गांवाक पौराण्यांत येत आसतना कुटुंबाची वडिलां तांकां जागृतकाय सांगतात. कश्टा वेळार पिडा येता आसतना आमी एकामेका लागीं मागूंक विनंती करता आनी प्रत्येक रितीन सांगता तुमच्या मागण्यांत आमचो उगडास दवरता म्हणून. हाचो उद्देश एकच, बरें जाय. वायटाक आमी लबदवंक नजो, कित्याक बऱ्याच्या की चड वायट जायतें आसा. वायटाक लब्ध नासतना बरें करूंक, बऱ्या वाटेन चलोवंक आमी मुखारसून वसा जाय. म्हणल्यार इराद्या खातीर आमी एकामेकाच्या गरजांत पावता, एकामेका पासत प्रत्येक रितीन मागता. सांत पावलो एफेसाच्या लोकांक सांगता, तुमी आनी तुमच्या हिंडाची सत्राय करा, जागृतकाय सांबाळा. वायटाक आपूण वरच्यो वाटो जायत्यो आसात. वांजेलांत जेजू आपल्या
शिसा पासून बापा लागीं मागता. बापा तांकां सुरक्षीत सांबाळ, वायट तांव तांकां राख, सता वरवीं तांकां पवित्र कर. संवसारांत ते आसात, नाचाक वटच्यो वाटो जायत्यो आसात, पूण ते सोमेज एक सावन तांचें मिसांव मुखारसून व्हरूंक तांकां कृपेन भर, तांकां धैर्य लाभय म्हूण मागता. जेजू बापा सरशी वेसो वेळ लागीं पावल्लो. येदोळ पर्यंत जेजून आपल्या शिसांक कोट्या संगती तावन तांकां राखलें. बावाडतांत दंडळतना तांचो बावार्थ घट केल्लो, थेर केल्लो. संवसारा विशीं साबालां उदेतना तांकां जोगती शिकोवण दिली. आनी आतां ताणें एक वर्त तें मिसांव काम मुखारसून व्हरूंक आसा आनी सांगातपणान एका मनान करूंक जेजू तांचे पासून बापा लागीं विनंती करता. जायतीं गणितां आमकां कळीत आसात. हेरां पासून मागून बरीं जाल्लीं गणितां प्रत्येक रितीन एक द्रश्टांत दिवचें तर मोनिका आपल्या पुता पासून मागता वायट संगतींत बऱ्या वाटेक घेवंक आनी तिचे मागणें देव आयकता आनी नवो व्यक्ती तो जाता. मात्र न्ही, क्रिस्ताची शिकोवण धैर्यान हेरांक दिवंक तो मुखार सरता. जायते फावटी आमी मागता पूण सट्टाव जावन आमच्या स्वार्था वरवीं आमी आमचे पासून मात्र मागता. कडी जावन सूख न्ही, पूण ताच्या की सडी जावन आमी हेरां पासून मागोवंक जाय. हेरां वयरी आमकां जबाबदारी आसा. हेरांच्या सांगातपणांत आमी हर एक दीस जियोंक जाय. प्रस्तुत आमचे मदें जायते कश्ट आसात. हर एकलो एका रितीन कश्टून आसा. आमी भायर दिश्ट घाली तर जायते जण पिडेक वळोवंक जाल्यात कश्टून आसात. काम नासतना, रावूंक जागो नासतना, पयशे नासतना, वाहनां नासतना निर्वासीत कामेली एका जाग्यातावन आनी एका जाग्याक पैन करूंक कश्टून आसात. आज आमी प्रत्येक रितीन तांचे पासून मागोवंक जाय. तांच्या कश्टांत, तांच्या गरजांत आमी वांटेली जावंक जाय. तांच्या गरजांक आमी पावोवंक जाय. ह्या सर्व लोकां पासून कश्टाक वळोवंक जाल्ल्या पासून सरकारातावन बऱ्या मनाच्या व्यक्तीतावन कुमोक लागून तांचे थंय तो संतोश परत पाटी येवं आमी मागया आनी ह्या कश्टातावन आमकां बाचावी लाभोंक, सुटका लाभोंक प्रत्येक रितीन ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. आमेन. हाडून आयल्या तुझ्या पायांतळी नितळ जावच्या आकाशे आमची काळजां मेळ्ळी. घे मागता तुझे लागीं पाकी निर्वागी. घे मागता तुझे लागीं पाकी निर्वागी. उकासबा केल्याय तुवें दिवून आमकां जिवीत नवें भेटयतावा जीवन आमचें उंड्या वायना सवें. भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सावंदे म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या आज्ञा प्रमाणे तुवें स्थापलेलो हो यज्ञ आमी तुका समर्पीत हांव. तो तूं मानून घे. तुजे भक्ती करूंक आमी संभ्रमत हांव. त्या पवित्र गुठा वरवीं आमच्या सुडवंदरान जोडिल्लें पवित्रपण, दयाळपण आमकां लाभय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजूचें नांव.
आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सवे असो. आमचे काळजां उबारुये. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुये. वै अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदरांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका देन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दश्टेक पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपल्या पदवेन सरकार सोडलो. अशें ताणें केलें आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उन सर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवीं येता ताका जय. उन सर्गीन तुका जय जय. बापा क्रूस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्यांची चूक क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मारून सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. त्याच परी जेवण दितस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणीक कराराचें रगत. पातकांचें बक्षांनी मेलच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशा पासून तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करा. Bavartaso good pergatuye. तुझ्या क्रूसानी पुनर्जीवन पणावं मी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. जय क्रिस्ता जय जय. बापा जेजूच्या मरणासून पुनर्जीवन असो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी वचीवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजे सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडानी रग असो तेल्या आमी सुमेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस पराख्य प्रतिमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे जकी वर्गां बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्या सर आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी इश्टगाती मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. ओंकार मरे देवाचे महेश संगतीक भगेवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी कमान वरल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां गांठो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जे येसू पुतय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा
सर्वंदनाने वैपाव तुका ससनाच्या ससना. Amen. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन सांगात म्हणये. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समकार येव, तुझी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगूस, आनी आमकां ताळणे पडोवन दिनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार. देखुणया जिवितांत सवच कायम कांदी सर्गेंचें बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन एकतल्यांक आमकां तुज्या उदार कपुलतेन सरपातकांतलें सुटय आनी सराकांतांतलें वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमेर जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या बातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती देवन एकवटांत सांबाळ. तुजी येताना रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माय मग सुगुर्त सांग एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. उजवण आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक खापयल्ली आमी सर्व सुभागी. सोम्या ती आमचे भितर येवचें म्हाका फवना, पूण तुज्या उतरणेच म्हाका भलायकी मेळटली. अवतमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पात येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तांव केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. तुझो मोग मियाळटा सोम्या, भक्तीन तुका वतयता. तुका अर्गां दिता हांव धन्या, जीवन म्हजें भेटयता. तुझो मोग मियाळटा सोम्या, भक्तीन तुका वंदिता. उंद्यार काळजांत आयलोय, पातकां काडूंक ना पयस गेलोय. उंद्यार काळजांत आयलोय, पातकां काडूंक ना पयस गेलोय. सर्गी प्रकाश आसपाक आयलोय, सर्गादायची सोम्या म्हाका केलोय. तुजो मोग
पियाळता सौम्या भक्तीन तुका वंदिता तुका अर्गा दिता आमदन्या जीवन मोचे भेटयता प्रार्थुये प्रतिवन बापा जेजूच्या मासा रक्ताच्या जेवणान तुवें आमकां माया मोगान वांटो दिलाय ताचे वरवीं आमच्या काळजांनी तुजें जिवेत वाडय आनी आमकां दिसान दीस सदीक नितळ निर्मळ करून हे वर्तें देन जडोवंक आमकां फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवान. Amen. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं तुमचे सवे आसो सर पदवेदार देव बाप पुत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वसुनेया क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार भगवंत कुसाचें कुरवें निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.